calle begin, begin, mor bavilio trunci, dar calle begin, begin, mor bavilio trunci, carcatuli caru canca, usparadu haru canca, Aucipaka utronautur, sasničini da kumpultur, tarkaje begin, begin, mor bavilio trunci, tarkaje begin, begin, mor bavilio trunci. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाड भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय मारये भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणा ओळखुया. आयज मारयेच्या सोपूर्ण जिविताची देख आमी नियाळटा. तिणें देवाच्यो खुणा जागृतायेन आनी आयत्या मनान ओळखून देवाची येवजण काळजीदारपणान आनी भावार्थान फुडें व्हेली. आमी देवाची खोशी विस्वासान आनी भावार्थान स्विकारूंक मारयेचें जिवीत आमकां सुफुर्ती दिता. ह्या मिसांत मारये आनी बागयोंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमचे काळीज देवाच्या उतराक उकडूंक आनी ताच्या हातान ते समोरूंक आमकां कृपा मागुया. देव आमकां खुणा दिता. मारयेन खुणा ओळखली. देव आमकां खुणा जिवितांतले ओळखूंक आपयता. खुणा वरवीं देव आमचें जिवीत नवसरूंक देवाचो संदेश समजूंक आमकां आदार. जायते पावट आमी ते समजल्या आनी आमीच देवाचो संदेश घेतला. हे आमचें बरेपण ओळखून देवाक आमी दिन वाचुया. आनी घडी जायत देव आमचे लागीं उलयता आसतनाय आमी आमचे कान बरे केल्यात आनी देवाचो निरोप आमी नाकारला. असले आमचे चुकी आमच्या मनान धरून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरांतून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia kakluku, Sonia kakluku, Krista kakluku, Krista kakluku, Sonia kakluku. प्रार्थूया. सासणाच्या देवा, जेन्ना सोडवणीचो संदेश दिवन तुझ्या दुताक निश्कडूंक वारीशी तुवें धाडलोय तेन्ना तिणें तुज्या उच्चारून नजो आसलेल्या शब्दाक
आपल्या कुसव्यांत घेऊन सांबाळलो आणि पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरोवन देवाची बिराड जावंक ती पावली. तिची देख घेऊन तुझे कुशेक सदांच खालती जावंक आमकां कुरपाती. या आमी मागता आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतल्या खोलायेंत व उंच स्वर्गावेले जावं. पूण आहाजान परतीपाल केलो, ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. तेन्ना इजायसान म्हणलें, आतां चीट दिवन आयक दाविदाच्या गोराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुका एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमान्युएल म्हणजे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबाराचो सर्वेस्पोर तो सगळी म्हणया. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबाराचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जे येता ती सगळी संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. साबाब, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबाराचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हळक्या पळक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्या मनशाक? जबाब, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबाराचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोरोंडारा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसत. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबाराचो सर्वेस्पोर तो. सगळी शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. दाविदाची चावी तूं, सासनीक राजाच्या दारवोंटे तूं उगडटाय. कालोखांतले बोणकोणीत बसलेल्या कोयद्यांक सुटका दिवंक ये. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एक आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोरण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबुल्ली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली.
पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पूर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी फुडें तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ह्या सावन सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सभेन तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिल्लो कड सरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, हाचो विशय आमकां मारये भाशेन देवाच्यो खुणा वळखूंक आमकां आपोवणें करता. तुमी जायती जाणां घोडी हांगासर ह्या आल्ताराच्या फाटल्यान काजो प्रोफेसर आसा, थंय ग्रावंड फ्लोर, थंय काळजाची यात्रा, एक सावंड एंड लायट ही दाखोवन चलता. आनी थंय आमी वचूं जाल्यार बाग्योन फ्रांसीसा भितर शावेराच्या जिविता वयर शिकून उपरांत बाग्योन तुजे वाज आनी निमणे कडेन आज समाजांत कितें घडटा आनी तें जाले उपरांत भायर सरता पळोवपी. आनी भायर सरता थंय वणटीर एक आरसो आसा. त्या आरशार कांयच बरयल्लें ना, फकत तो आरसो. आतां हो आरसो कित्याक जायती जाण म्हणटा तो बिश्टो कितें आरसो थंय. त्या आरशांत आमचीं पावलां दिसतात. आमी भायर सरता ती आमचीं पावलां. आनी तो आरसो आमकां विचार करता, हांगाथान तूं खंय वेताय. ही काळजाची यात्रा तुजें काळीज सोदूंक वो निरोप मेळ्ळा तो तुज्या काळजांत घेवन तुजें जिवीत बदलूंक. आरसो आमकां खुणा देवाचें उतर समजूंक, देवाचो संदेश घेवंक. आज पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी आहाज ह्या जुदाच्या राजाक खुणा मागूंक सांगता. आनी तो म्हणटा, हांव देवा लागीं खुणा मागचो ना. काय बरीं उतरां, बरीं दिसतात, पूण ताचें बरेपण ताच्या उतरां येतलें न्हय. जुदाचो राजा आसिरेच्या राजाची फौजेचो आदार मागून आपले राज सांबाळूंक सोदतालो. आनी खबर ही ताची येवजण इसायास प्रवाद्याक कळ्ळे उपरांत इसायास प्रवादी ताका सांगता, तूं करूंक सोदताय तें जाणवायेचें काम न्हय. आसिरेचो राजा हो आमचो देश सांबाळूंक आदार दिवचो ना. तो आमचें निसंटण करतलो आनी आमचो फायदो घेतलो. आनी आहाज हे आपलें मन बदलूंक सोदिना. आनी तेन्ना इसायास ताका म्हणटा, देवाचेर पातयेवन राव, देवाचेर विस्वास दवर आनी देव आमकां सांबाळटलो. आनी हें तुका कळूंक जाय जाल्यार देवा लागीं एक खुणा माग. आनी देखून हो म्हणटा, हांव देवा लागीं खुणा मागचो ना. तो खुणा मागूंक सोदिना. कित्याक? ताणें जर देवा लागीं खुणा मागली आनी प्रभुदेवान सांगलां तशें देवान जर ताका खुणा दिली, तेन्ना ताणें देवाचें आयकुचें पडलें. आनी जी ताची वचून आसिरेच्या राजाची फौज घेवन आपले राज सांबाळूंक सोदतलो आसलो, ती ताची वचून फिसकोट्टली आसली. हाका लागून तो ही उतरां म्हणटा. आनी तरी ताची वचून चुकीचें देखून इसायास प्रवादी ताका खुणा दिता आनी म्हणटा, एक आंकवार चेडूंक गोरबेस जातलें आनी एका पुताक तें जल्म दितलें. हातूंत
इजेस ताका कितें सांगूंक सोदतालो. एक आंकवार चेडूं म्हळ्यार जे चेडूं एकटेंच ताच्या सांगाताक एका दादल्याचें बोड आनी गोठाय ताका ना. आनी हे चेडूं गोरबे जातलें एका पुता जल्म दितले. हो पुतूय ताची सोक्ती न्हय, कित्याक तो पूत तेच्या हातान ना, तो पूत तिच्या कुसव्यांत आसा. म्हणटूच गोरबे सोस्तोरी आपलीच परिस्थितीची निगा घेवपी. आनी तरी तो म्हणटा ही ती खुणा, हो भुरगो जो ते ओस्तोरेक जल्मतलो, ते चेडवाक जल्मतलो, तो ते फौजी परस उदीक बडवंत, तो तुका फकत जुदा शाराकूंक गोडे आदार दीत. हो भुरगो जो जल्मतलो तो सर्व मनीसकूड जिखून दितलो. आनी जें कितें बाकीत इजायासान ताका केल्लें तें बाकीत समजूंक आमी नवे कोरारांत पावता. आनी हेचे शुभ वर्तमानांत बडवो गाब्रिएल आंकवारीक बेट्टा आनी म्हणटा तूं गोरबेस जातली. आनी मारिया म्हणटा हें म्हजें सगळें कशें घडटलें, कित्याक म्हाका खंयच्याच दादल्या लागीं संबोद नात. आनी मागीर तिका म्हणटा तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर तेणी गर्भ संभोवला. आतां 2 शिमो दादल्याचे 100 विणे भुरगें रचोना. आनी हो बडवो म्हणटा दादल्या विणे तुज्या कुसव्यांत गर्भ संभोवतलो. आनी दुसरी शीम म्हळ्यार एके ओसोरेची पिराय सोंपतोच तिका भुरगें रचोना, तिका जाणटी म्हणटा. आनी दोनूय शिमो उतरून तोडून म्हणल्या भाशेन देव आपलें विजमीत करता. दादले विणे एक तोरणे चेडूं भुरग्याक संभोवता आनी वांसटी म्हणटाली तिकाय भुरगें संभोवता. देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. ह्यो त्यो आमकां खुणा मनशाचे स्वयंपाचे परिस्थितीन घडटात त्यो वस्तू उतरून देव आपलें सोद घडयता. जे मनशा लागीं जायना ती देवाची खुणा. आनी हातूंतल्यान आमकां देव आपणाचेर विस्वास दवरूंक आपयता. आमी आसां तो काळ क्रिस्त येण्याचो काळ. आनी 4 दिसांनी आमी जेजूचो जल्म समोर उमतल्या. जेजू आमकां बापाची व्हडली खुणा. आमी जर देव कोंड पडूंक सोदता आमी जेजूक ओळखूंक जाय. कित्याक जेजू सोबें बापाचें मोगाळ काळीज आसा. जेजू सोबें बोगसण्याचो सागोर आसा. जेजू सोबें एकचार आसा. आनी नातालां म्हळ्यार हेंच तें. देव आपलें तेज सांडून गोरवाच्या गोठ्यांत जल्म घेता आनी गोरवांचो गोठो जाता. सर्व मनीस कोळाक एक खुणा. सगळ्यांनी थंय येवंक आनी ह्या किरकोळपणांत देवाक भेटूंक. देव सर्व रचणेचो दोनी हो दोनी ल्हान गोठ्यांत जल्म घेता. आमी ही परब समोरबूंक तयार जाता तेन्ना आनी आयची वाचपां एक खुणे विशीं आमकां शिकून दितात तेन्ना आमी आमचें जिवीत हेच तरेन ह्या 4 दिसांक आमी तयार करून जेजूक घेवंक आमी तयार जावया. आमी कितें करचें? पयले सुवातेर जें कितें आहाज राजान करूंक ना तें आमी करुया. म्हळ्यार आमी आमचो स्वार्थ म्हाका जाय तेंच हें कुशीन दवरुया. सगळ्यांक फायद्याचें तें करुया. आज राजो उपरांत जिवितांत सांडलो कित्याक ताणें देवाक जागो केलो ना. आमी आमचें तें सोडुया आनी देवाक जागो करुया. कित्याक हातूंतल्यान देव आमच्या जिवितांत जल्मता. आमी आमकांच रिती करता, देवाक जागो करता, थंय नातालां समोर म्हूण येतात. आमी आमचो स्वार्थ सोडुया, देवाचें उतर आमी आयकुया. दुसरे सुवातेर जेन्ना बुडव्यान मारयेक म्हडे तूं गोरबेस जातली, मारिया बाबडी कशी आयकून घेना. ती म्हणटा म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना. तिच्या मनांतले दुबाव ती बुडव्याक सांगता. देव आमकांय खुणा दिता तेन्ना ज्यो खुणा आमी जायती पावट समजना आमी देवा लागीं उलोवंक शिकूंक जाय. आमी जें कितें समजना
ते देवान आमकां उजवाड दिवन आमकां समजुपा सारकें करूंक आनी हें करूंक आमकां मागणें जाय. आमी मागण्याची मनशां जावया. मागण्या वरवीं आमी जेजूक भेटूंक नेणार गवडी गायना गायीत देवाची तुस करीत जेजू सरशी आयले. आमी मागण्यान हे 4 दिसांनी जर तयार जाता देव आमचे बरोबर आपले मोहिमेचें गीत गायता ते आमकां आयकूंक मेळटलें. आमी मागणें करपी आनी देवाची मोहिमा गावपी जावया. आनी तिसरे सुवातेर बाग्योंत फ्रांसीस शावेर तोच ताचेच एक्सपोज जावन ह्या दिसांनी आमी करता. सगळीं भावार्थी कशी आमी हांगा आसूं एकठांय जाल्या. ताणें आपलें जिवीत जेजूची खुशी करून चाललें आनी देखून देवान ताका आयचो दीस मेरेन आमचे मदें दवरलो. आमी देवाची खुशी करून चालता तेन्ना देव आमचे वरवीं जिवा उरता. आमीच हे मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजूक घेवन देवाची खुशी करूंक आनी नातालां भक्तीन आनी भावार्थान समोरूंक आमकां बोड दी म्हूण मागुया. सगळे आमी उबे रावया. आमचो देव मोगाड तो आमची मागणी आयकता. ताचेर विस्वासून आमची काळजां मनां उगडून आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी मारे भाशेन देवाच्यो कोणा जागृतायेन वळखून घेवंक आनी ताचो मोग आनी दया पोरजेक परगटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. राजकारबार चलयतल्यांनी देवाचे कुशे पोरमोणे निर्णय घेवंक आनी दुखवलेल्या समाजाक शांती आनी न्हीद दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. देव आपोवणें विचून काडूंक वावुरतल्यांक मागण्यांतल्यान आनी मारयेचे मोजतीन मार्गदर्शन आनी मनाचो उजवाड मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. संकश्टान आसलेल्या गोराब्यांक पवित्र गोराब्या वरवीं बोल आनी बरवासो मेळूंक आनी देवाच्या मोगाचो रूपकार ती समाजाक जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. मोगाड बापा किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्यात. आमच्या मागण्यांक कांदी आनी आमच्या गोरजांक तूं पाव आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे भुक्तीन आमी हांगासर आयल्या. ताचेच मोजतीन तूं आमकां राख आनी ताचेच भाशेन तुजे गोवाय तूं आमकां को. ह्या आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Papa bejo, pangana karupe naka, aplia karza soevopo, Jesu tujhe karismata, acha bisa aake chine, deva kushi kuris leku. Mogan begoci visuru, Jesu tujhe karismata, Jesu magata, Koshin meta, Sogelens moche,
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोर आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बरवशान आमी आशेतांव तें सासनाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवाबान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता. Dąbaraco sorvesporto, Sogali sosar moja tucia mojmowa, Usorgi ukazoj soj. Sorvespora czynawi, jedakazoj, Usorgi ukazoj soj. बापा, खरोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी बी आसा तेणी आमचे हात जोडचे. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी बडे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणी काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हडे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा कुरात. Bavartaco gut por gotuja. Somiaci sunt ce moronami somorumta, ce ponoce von ponami porgota, ce aenia abiotmeta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजू कुळांनी रोगोत शेवथोले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्ताल उलय तुजे पवित्र सभेचो गुडास्को आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत को. तांकां आनी ज्येश्ठागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पुडींक फाव को. आम्हा समेस्तांची देवा कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यून जुसे भाग्यून दुर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू आमच्या सुडबंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थो दीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दोतांक बडय. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज कूड आनी रोगोत आमच्यांक वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शिडी हो देवाचो जिवपूत आनी बापाची खरी खुणा. तो आमच्या काळजांत येता आमीच दुसऱ्यांक ताच्या मोगाची खुणा जावंक. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलिक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुम्या घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुम्या घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिझम संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने
कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या कृपेन तो आमकां भरता। तर हे वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया। प्रार्थुया। प्रितीच्या बापा, सुर्गींच्या खाणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सुर्गींच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती कोरी सोस काय बगूंक पावूं आनी आमी बाटयेची फिरगोज जी हांगा सोर आजे जेवणांत वांटो घेतला आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक तुजी सुबांत देणी तूं लाभय। ह्या आमी मागताव जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं। सगळीं आमी बसूया।
आयज मिसाची भेट समारंभलेल्या पाद्री आल्फ्रेड वास ताका आमचे दिनवास तशें गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाच्यो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेंत आसतले. कुमसाराचे पेंडल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराच्यो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशें तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाचे मिसाक वापरतल्या सेवा धर्मांचो पुस्तिका कोणाकी जाय जाल्यार आमच्या बेसिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बेसिलिकाच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी ती घेवंक येता. पुस्तिकाचे मोल 20 रुपया. मोगाल भाव भयणीनो, 17 जोरचे डिसेंबराचे 24 25 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बगी काउंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाचे गेट सांजे 5:12 बंद जातली. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन क्रिस्ताच्या खुणा जिवंक तुमकां धाडटा. भगवेन फ्रांसीस जावेर मागणे संगात म्हणया. भगवेन फ्रांसीस जावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळे सगळे क्लास जाले. देखून जेजूचे नाव आनी सर्वांची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून पुसून दिली ना. ह्या दिन्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजे विनंती मागता. जण एकल्या आपल्याक जाय ते मागचे. आमचे अत्रेक बापा, म्हणतात असले जाल्यार तुझे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Jesus,